टायमा म्हाका आनी कोण पावोने फोन कोता म्हाका एशको त्या टायमानू म्हाका एशको गरज आसली कोण मुको उलोयलो. आय नो पीपल आर जजमेंटल, जज करपा सगळी रेडी आसली. आनी फर्स्ट 4 months वर रियली रियली वेरी बॅड. आहे ना गार वयत मा गोंय गेल्या बरो. हॅलो हाय केशा हाय सगळीं हाय बरी. जेल तुम्ही हांव जेयता. सो आयज मुगे इन्स्टंट डिनर म्हणटाय ते भाशेन आयज हांवें केला नूडल्स नो युपी नूडल्स. तितू हांवें कॉकटेल चिली फ्राय घायले. सो हांवें सेपरेटली नूडल्स केले सेपरेट हांड्या आनी सेपरेट हांड्या हांवें चिली फ्राय केल्ली. सो नूडल्स बॉयल जातकच हांवें ती चिली फ्राय तितू घायली आनी मिक्स केलें. बरी यम्मी दिसता चोवपा आनी खावपाकूय वेरी टेस्टी. आनी मुको हाडलें हांवें केदोन जेवण हाडलें ऑर्डर. सो हे यूज करून ना म्हळ्यार आयज यूज करुया कित्याक आयज टायम नासलो रांदपा बी. सो फटाफट 2 minutes मॅगी म्हणटाय ते भाशेन 2 minutes जायना ते 5 minutes युपी नूडल्स केले. मॅगी वर्सेस युपी केले न्हू मुगे युपी फेवरेट बरें लागता म्हाका. ते ऑरेंज पॅकेट येता ते येलो न्हू ऑरेंज तितून बरे बारीक बीन्स आनी हे आसता कॅरट्स बरें लागता. तितू सोदून ते म्हाका मेळ्ळें खंय तरी तर मॅगी नूडल्स मेळटा. आय एम नॉट अ फॅन ऑफ मॅगी नूडल्स. आय एम अ फॅन ऑफ युपी नूडल्स. आनी कित खबर आयज बस न्हू कितल्या येयला जाण तूं 7 येयल्या. 6 काम काबार जात मुगेलें. हांव थिंग बसी रावलां कितू वगोत बस येयल ना आनी थिंग हांवें पावत म्हळ्यार ऑलमोस्ट 8:30 जाली. घार पावत म्हळ्यार बरें ट्रॅफिक आहलें. एक दीस खबर ना कित जात ते इतू ट्रॅफिक कित्या ते. फ्रायडे मु जाण हांव बट युजली फ्रायडे लायक डिले जात जाल्यार बस डिले जात जाल्यार मे बी 20 minutes तेश कोन आयज समथी 1 hour पासून बस आसना. एशकोन आपणाय बायक आनी आपणाय वेहिकल ना जाल्यार त्रास पडटा. एशकोन पब्लीक ट्रान्सपोर्टा ते मातशें प्रॉब्लम. तुगे आपणाय ओन आहा जाल्यार खंयच्या टायमा येवपा मेळटा. हे आमगे इंडिया कांय न्हू एक्टिवा कांय ना एशकोन बायक बी झूम को वचपा. सगळे ते बायक आहाय ते सगळे घेवन वयताय ते ऑर्डर स्विगी तेश कोन हिंगा नोन फूड आहा. सो तेंक बायक आहा. A few moments later. बढिया ना ते सॉन्ग वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग दिला मिस्टर जोसेफ तुवें. बट I will accept the challenge and I will try. I will give my best. Okay, let's start. Music la papatole kita without music I don't think so I will be able to sing this song. So mak music say okay. Godly star goa shara aslo ek monis buyara nasli takati koslit spira aslo giganta chadara konuts taka
कोण असलो एक मोतीन तो हुशार असलो गुण येवकार वखशी नासलो कोण जायतो मनीस असलो गरीब तातीन तो वाडलोलो गिरेस्कायेन तो बुडलोलो ओ 11:30 जाली गा आज जाल्यार काय हांव अपलोड करपा ना तो कित्याक एडिटू केलो ना सो मे बी टुमॉरो अपलोड जातो व्हिडिओ सो टायम आहा न्हू हांवें चिंतलें ओके लेट्स टॉक सो हांव न्हू तूं म्हणटा आसता मोस्ट ऑफ द कमेंट्स आसताय चोय आय लव द वे यू टॉक थँक यू सो मच you know you all motivate me each one no ek monies ji comment kotay no you all are my motivators thank you so much thank you very very much and God bless you each one of you and your family too so हांव न्हू केन्ना कॉन्फिडंट आसना जे भाशी तुम चोयताय न्हू म्हाका ऑन माय ब्लॉग्स हांवें केन्ना चिंतून ना मुको आनी तेशको जातो मू एशको व्हिडिओ काडपा जाताले एशको उलोवपा जाताले एशको सिंग करपा जाताले एशको शूट करपा जाताले वन थिंग आय न्यू वॉज आय एम वेरी क्रिएटिव एंड आय नो टू एडिट सो व्हिडिओज एडिट बी करपा ते म्हाका कळटा ते हांव शिकलोलें म्हळ्यार एशको म्हाका न्हू ते क्रेज आहा जाणटू आय स्टील रिमेंबर मुगे मामा न्हू हें पियाव रोयताली ओके आनियन्स शेतां आनी आम स्कुलां वयताली सो थिंगा पियाव आनी आम हेंय रोयताली भात सो आम रायसूय रोयताली पॅडी ओके सो स्कूल वयतोय त्या दोना इवनिंग टायम आमी आमको ती स्कूटी हाडली स्कूटी पॅप सो ती आमगे हें न्हू शेत बिचा कडेच ओके सो आम तो पियाव बी रोवपा वयताय चोय थिंगा पियाव पॅडी दिसत म्हाका ते पॅडी ते रोवपा वयचोय आम ते क्लीन करपा जाय न्हू कित म्हणटाय ते खबर ना म्हाका एशें कोन्न क्लीन कोताय हें रोयश न्हू पयलें सो उज बी घाताली आनी बरें क्लीन कोताली सो हांव कित कोताली जाणटू मामाय तो हें नोकिया फोन आहलो सो मामाय फोन घेवन आम हेडपाचें ओके आनी बिचाक बरें वार येता न्हू सो थिंग शेत आहली आनी मामा थिंग काम कोताली उज घाताली आनी बरें क्लिनींग कोताली आम थिंग हेडपा येतालीं टायम पास आमगेलो सो एश को हांव धांवताली आनी हांव कॅमेरा घेवन न्हू हांव शूट कोतालें एशको मग ते सोदां क्रेज ते एशको मुवी भाशी शूट करपा ओके सो पियाव बी रोय थिंग तो व्हडलो पॉंड आहलो थिंग बरें एशको मीन्स फ्लावर्स जातालीं थिंगा रोजां जातालीं आनी कित तरी फ्लावर्स जातालीं ते नांव उगडास येना म्हाका एशको लांब एश तें किटे इटे किटे कित तरी किटे दिसते म्हाका ते पिंक एशे पिंक आनी डार्क पिंक किटे कित तरी ते मागीर चिलीज बी रोयतालीं मागीर स्वीट पोटेटो बी सो हांव ते बरे व्हिडिओ काडटालें एशको ते मेर न्हू ती मेर आनी सगळे हांव बरे व्हिडिओ काडटालें तो टायट फोन तो आनी बरें शूट कोतालें सो म्हाका ती क्रेज आहा तो व्हिडिओ शूट बी करपाचें आनी
एशको कांतरां बी म्हणपा न्हू म्हाका एशको बरें दिसता. सो मातशें हांव म्हजे भितर म्हणटालें आनी बरोवपा लायक म्हाका. सो रायटींग सो हांव कितें मुगे ओन वर्ड्सां बरयतां. सो हांव तें शूट कोतालें आनी बरें सॉंग ला 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 सॉंग म्हणपाचें आनी मागीर एश कोन्न बरें शूट कोता. सो ही हॉबी एश मुगेली. सो तें शूट करपाचें तें गारे तुका चोवपाचें बरें दिसतालें आनी मेमरी एश न्हू ती. सो मुगे भयणी बी हांव व्हिडिओ काडटालें. तेगलोय आवाज बरो आहा. ते ल्हान आसतो एक बरें सॉंग म्हणलो तेणें आनी उंच आमगे टॅरस आहा चोय थिंगा तेगे व्हिडिओ शूट केल्लो. सो एश कोन्न म्हाका क्रेज आहा तो व्हिडिओज बी शूट करपाक. सो हांवें केन्ना चिंतूं ना हांव एश कोन्न मुगे तोंड दाखोयन हांव केन्नाय व्हिडिओ शूट कोतोलें ब्लॉगींग स्टार्ट कोतोलें. पूण सोद्दां न्हू आहलें म्हाका म्हाका ब्लॉगींग कोरपा जाय. हेज्या पयलीं न्हू फेस दाखोयन कोश पयलीं न्हू हांवें एश कोन्न व्हिडिओ शूट केलेय वेरीन हांवें एश कोन्न हें दाखयलो आहा जस्ट द प्लेस मागीर एश कोन्न कितें जेताय हाताय तें ओके तेश कोन्न आनी 2 व्हिडिओ कितें आहाय ते तोंड दाखोवन काडलो नाय बट ते हांव जेवपा हांवें गेल्ली आनी एक एक्वेरियमा हांवें गेलो ते हांवें प्रायवेट केलें कित्याक थिंगा हांव मातशें बरें वॉयस ओवर बरो दिलो ना तो तेका लागून. सो तोंड दाखोवन हांवें केन्ना केलो ना व्हिडिओ. पूण म्हाका व्हिडिओ करपा शॉक आहा. सो एडिटींग बी बरें कोटा म्हाका करपा तें हांव शिकोलां. तें एश को बरें एश को ते इफेक्ट्स घालपा जाय चोय ते आजून हांवें तेश को इफेक्ट्स बी गायन आजून हांवें केलो ना कित्याक म्हाका तितूर टायम मेळना इफेक्ट्स बी गायन बरें हें करपा. बट इन द फ्युचर आय वील ट्राय ओके टू इन्क्लूड एश कोन्न सगळें मुगे टॅलंट घालपा मुगे व्हिडिओन. सो हांवें मुगे तो फर्स्ट तोंड दाखोवन व्हिडिओ काडचो थिंगा हांवें म्हणलो आहा फर्स्ट टायम हांव मुगे तोंड दाखोवन व्हिडिओ काड म्हूण. ते दीस खबर ना म्हाका कितू कॉन्फिडन्स येयलो तें म्हाका दिसता तें एश वेनसडे पयलें एक दीस पयलो ओके ते दीस तो हांव बेस्तें गेल्लें हिंगा भोंवपा सुपर मार्केटीन गेल्लें रातीचें तें काम जातकच फ्रायडे न्हू ट्यूजडे आसतो न्हू ते एश वेनसडे आदलो दीस जाल्यार हय. सो ते दीस गेल्लें हांवें म्हणलें शूट करया हांव आनी ते दीस हांवें बेस्तो केल्लो तो शूट बेस्तें उलोयन आनी हांवें चिंतून हांव अपलोड कोतो अशें म्हूण घार येयलें आनी म्हणलें चोया अपलोड केलें. मागीर तेज उपरांत विमेन्स डेया केलो तो व्हिडिओ. तेज उपरांत म्हाका एश कोन्न इंट्रस्ट येयलो करपाचो आनी कॉन्फिडन्स येयलें तोंड दाखोवन हांव कोतो म्हूण. सो म्हाका हें पयलीं कॉन्फिडन्स बी कांय आसोना बट आय न्यू आय हॅव द टॅलंट आय एम क्रिएटीव आनी मुको एश को व्हिडिओ शूट करूं जाता म्हूण. पूण तोंड दाखोवन करपा जातलें हें आसोना कित्याक म्हजें तकलें कितें आहलें चोय तुगे ऑडियन्स हाय ती एश कोन्न आसतलीं जायत जावं आसतलीं जीं म्हणटलीं ओळखताय ती चडशीं आवय तें आनी व्हिडिओ करूं लावलें आवय ते एसो व्हिडिओ कोता आवय ते तेसो व्हिडिओ कोता आवय तेको जाता ते एडिट कितको कोत काय ते कितको टायम मेट काय. सो जायत जावं आसतलीं आनी ओत जावन न्हू बोरो पासून व्हिडिओ केलो न्हू जाल्यार हांवें एक्सपिरियन्स केलो आहा बेस्तें नाक जालो कॉमेंट घाताय आनी तुका डिमोटिवेट कोताय. सो दॅट वॉज द रिजन हांव सोदां फाटी सोदतालें ओके कित्याक आय नो पीपल आर जजमेंटल जज करपा सगळीं रेडी आसताय म्हूण. सो तेका लागून हांव हितू कॉन्फिडन्स आसना पब्लिकली परफॉर्म करपाक. पूण स्लोली हांव व्हिडिओ कोता आनी म्हाका तें कॉन्फिडन्स येयलां. सो तुमी चोयलां आसता तुमी म्हणटाय न्हू बरें उलयता म्हूण एश कोन्न हांव आमचें म्हळ्यार
मामा दादा तेंचे मध्ये एश हांव इतू हे हा फ्रीली उलयता. इतू फ्रीली हांव केन्ना पब्लिकली ओपनली उलयलो ना. कित्या हांव जाणा ती मुगे मामा दादा ते कित म्हणटोली फ्रीली गारा उलयतायचे ते भाशेन. बट हांव हिंगा तुमच्या मुखारूय तेशें उलयता. गार उलयतायचंय एश फ्रीली उलयता. हांव आनी चिंतपा वचना ती कित म्हणटोली. एश को तुमचो येयला आसतले चडशी हांव व्हिडिओ ते कॉर्नरा बसून काडचोय केस एशे तेशे आसते. हांव आनी चिंतना वय ती कित म्हणटो काय हेगे केस हाय ते हाय बेश्टें. चडशी मुगे रेपिटेटीव आसता नायट ड्रेस ते हांव घालते. सो म्हाका ते पोण गेल ना तेश कोन ती कित म्हणटो काय ते आनी सेम 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 घाता. चडशी ब्लॅक हेजेरू आहा मुगे व्हिडिओ तो. सो कितें हांव ऑल्टरनेट डेज चडशी नातोर दोन दिसान व्हिडिओ शूट कोता. ओके फकत काल पोयर केल्लो हांवें शूट काल घायलो हांवें व्हिडिओ. सो चडशी ऑल्टरनेट डेज हांव शूट कोता व्हिडिओ. सो म्हाका ते पोण गेल ना तेश कोन तूं बरें एश को बरें दिसपा जाय आनी तेश कोन ना म्हाका. सो घाराको आसताय ते भाशेन दाखोवपाचे व्हिडिओ आनी एश को सिंपल वे सिंपल आसपा जाय सगलें. एश को तूं ना तेसो कोडे तूं रावना आनी तुवें हाय फाय दाखयलें कित मेळटलें कांय मेळपा ना. तूं एश को न्हिदपा टायम जालो रात जाली आनी तूं लिपस्टीक बी लायन बसलें कित मेळटलें कांय मेळपा ना. सो हांव तें सज धज के बी बसना. एश को भायरूच तेदो सज धज के वयता हांव. बट एश को घारा आसता सज धज के बी बसना. मुगे केस एशे तेशे आसताय ते कोंब बी हांव बरें कोंब तयार जायना व्हिडिओ शूट करपा टायम जालो न्हू तयार जाया एश को आनी हांव ना. सो म्हाका सगलें न्हू सिंपल वे लायक जाता. लायक एश को म्हाका कित म्हणपा तें इफ यू डिस्क्रायब मी न्हू हांव केसो मनीस तें हांव एश को इंट्रोवर्ट. ओके एश को मुगे फ्रेंड्स पासून म्हणटोलीं तें एश को इंट्रोवर्ट म्हळ्यार चडशी ओपनली उलयना फ्रीली उलयना. आनी एश को पब्लिकली उलोवपा जाल्यार म्हाका एश को हांव एश कोन दिसता तो मनीस कितें म्हणटलो जज कोता म्हाका. सो हांव तेश कोन ओपनली एक्सप्रेस करपा वचनासलें. बट आतां आय हॅव चेंज्ड कित्या माय एक्सपिरियन्सीस हॅव टॉट मी दॅट तूं तेशें रावलें न्हू तूं थिंगा उत्तोलें. कित्या आय एक्सपिरियन्स्ड lot of things in the start of my एश को जर्नी म्हणटायचो ते भाशेन. सो येयल्या मुगे स्टार्टींग ऑफ द जर्नी फर्स्ट 4 months वर रियली वेरी बॅड. सारकें म्हाका बेजार येल सारकें. हांव कित्या येल काय म्हूण हांव चिंतपा बसतालें. वेरी डिफिकल्ट आहलें डिफिकल्ट सिच्युएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल अकोमोडेशन. मुगे अकोमोडेशन घोर न्हू एक जेल आहली. मागीर जेवण रांदताय थिंग सारकें हांव एश कोन क्रिसमस आदले दीस न्हू मुगे मामाय बर्थडे. सो ते दीस न्हू कित तरी जालो तें मुगे आनी मुगे रूममेटा मदें. सो तें न्हू एकला शियां तेंप आहलो न्हू. सो मुगे हें आसना उदका हें हिटर आसना आनी शी म्हणटकच थिंग चड हें तोंड उदो येतालें कित्या चड शी तोंड जेले सो. आनी हांव रावता तें एक बरें एश को वेरी गूड बिल्डींग. ओके सो तेंगे तें चिल्लर सिस्टम आहलो. सो डायरेक्ट वॉटर तें एश को डायरेक्ट येनासलें एश को ते चिल कोतालीं वॉटर आनी मागीर तें धाटायचो ते भाशेन. सो तें व्हडलें बिल्डींग. सो तोंड उदो येतालें आनी तें रूममेट आहलें तें वर्क फ्रॉम होम कोतालें. सो मे बी तें दिसान आवता आसतलें म्हाका सारकें त्रास जाताले
रातीको घार गेलें जेला उदो मुको जायना आहलें. सो ऑलमोस्ट मुगे क्रिसमस वीक आनी न्यू इयर वीक आहा चोय टील द फर्स्ट वीक ऑफ जानेवारी सारकें चड त्रास पड म्हाका. लायक हांवें तेका विचारलें तुमी कित्याक गायनाय कित्या हांव पे कोता. सो तुमी म्हाका सगळे सर्विसीस सगळे फॅसिलिटीज दिवपा जाय. सो तेदो सावन म्हाका ते रांदपा पासून मूड येनालो. हांवें ऑलमोस्ट 2 वीक हांवें कांय खायना ना दिसत म्हाका ते भाशेन. हांव वयतालें थिंगा एशे को फ्रुट्स खातालें आनी भायलें कित्याक म्हाका ते घारां भितर सरपा दिसनासलें. मुगे थिंग अकोमोडेशन आहा न्हू हांव कामां सो हिंग चोय ते बरें पयस आहा. म्हाका मेट्रो लावता म्हाका बस लावता बट हांव थिंग रावता चोय थिंग म्हाका ट्रॅवलिंग कांय आसना. थिंग हांव 2 मिनटान हांव पावतालें यू नो. सोवा मुगे काम काबार 6:10 6:03 म्हळ्यार घारां भितर ते भाशेन इतू सारकें एक्सप्रेस अशें. सो थिंगा म्हाका इतू लागीं आहलें ट्रॅवलिंग आसना टायर्ड जायना आहलें बट मेंटली हांव सारकें टायर्ड जाल्लें थिंगा. कित्याक ती सारकी एशें कोन्न बेजार येयलो म्हाका आनी चड त्रास कोताली. ती हिटर गायना आहली आनी शिंयां तेंपा हांव कितको न्हांवतलें तें चोयन म्हाका खावपा जेवपा दिसनासलें आनी मुगे वेट बरो देंवला. तेजेरू ते टेंशनाचें आनी खायना आहलें जेयना आहलें. सो सारको वेट देंवला आनी म्हाका उगडास आहा क्रिसमसा न्हू. थिंगा हांव फेवरेट कोडे ते हें हांवें तो विमन्स डे आ विडियो शूट केलो चोय थिंग वोसोन हांव बसोन हांवें थिंगा कांय खावना. हांवें क्रिसमस डे कांय खायलें ना. म्हाका दिसोता एक वडा पाव कितें खायला आनी आख्खो दीस कांय खायलें ना हांवें. कित्याक चिंतलोलें क्रिसमसा बरें एशें को रांदतो म्हूण बट हांव क्रिसमसा मिसा गेलें तें हांव थिंग भायरू रावलें. हांव आनी त्या घारां भितर गेलें ना. रातीको मागीर येयलो कितल्या 7 कितें भितर जालां आनी मागीर हांव न्हिदोलें. कांय खायलें ना जेवलें ना कित्याक म्हाका मूड आसना. आनी मागीर न्यू इयरूय तेसो गेलो. न्यू इयर म्हाका उगडास आहा ते बिल्डिंगा उंच गेल्लें हांव ओके. आनी थिंगसो बुर्ज खलिफा दिसती पडटा. मुगे फर्स्ट न्यू इयर बुर्ज खलिफा आनी फायर वर्क्स सारके बारा पूण म्हाका मूड आसना. ती म्हणटाय न्हू न्यू इयराक दुबाय आसपा जाय म्हूण फायर वर्क्स बी चोवपाक हांव मूड आसना कित्याक स्पॉयल केलो ते मुगे मूड. सो थिंग हांव घारां भितर तेदूस न्यू इयरा 2 गेलो हांव घारां भितर. हांव थिंग मुंचू रावलें टेरसी मुंचू आनी मामा ती मिसा गेल्ली मिडनायट मिसा आनी एशें को हांव घारां भितर सोदता न्हू तेका मामा व्हिडियो कॉल कोतालें न्हीद फ्रॉम द टायम हांव भितर सोदता टील हांव न्हिदोतां. मामा व्हिडियो कॉलूय आसताली आनी कोण आसनासलें आं आनी कोण त्या टायमा म्हाका आनी कोण पावोनाय. हांव फोन कोता म्हाका एशें को त्या टायमानू म्हाका एशें को गरज आहली कोण मुको उलोयलो म्हाका एशें को म्हाका एशें को सपोर्ट दिलो हांव आहा तेशें को कोण आसना ओके. इवन मुगे फ्रेंड्स आसोनाय. सो त्या टायमा ओन्ली मुगे मामा आहली ते न्हू ते लागो म्हाका दिसता मोस्ट 99% ते लागो हांव तें फेस करूं पावलां. ते हांव केन्ना केन्ना चिंतिता 4 months हांव ते जेलीन कितको रावलें. हांव चिंतिता केन्ना केन्ना कितको रावलो सारकें ते हितून न्हू हें पिशयां हितून हांव रावतालें कितको रावलो काय म्हाका दिसता हांव थिंग सर्वायव करूं पावलें कित्याक हांव मामा व्हिडियो कॉल कोता म्हणून तो येतो म्हळ्यार हांव पीस जातालें दिसता म्हाका. मागीर तेंक लागोन जायत फेस करूं पड म्हाका. खावपा जेवपा मेळनासलें सारकें एशें को म्हाका थिंग रावों दिसनासलें. काम जाता मागीर हांव थिंग भायर च्या पितालें शोरमा खातालें जालें इतलेंच. एवरीडे एशें को जालां आनी मुगे वेट लॉस जालो सोमतो. मागीर हांवें जानेवारी 28
हांवें डिसायड केलें हांव वयता मू आतां आनी जायना घार वयता मू गोंय गेल्यार बरो मू सो मागीर सांगलें मागीर हांव 1 मार्च म्हळ्यार गोंय आसपा आसलें ओके 1 मंथ हें आसत न्हू तें नोटीस पिरियड मागीर 2 दीस हांव चोयता कित कोरया पूण तेज्या पयलीं हिंग डिसायड केल्लें हांव हिंग रावता मू हांवें चिंतिलां हांवें एक एडवान्स दिला कितको हांव ते पयशे कांय परतून मेळपा न्ही आनी कितू 4 म्हयने थिंग काडले हिंग तरी येन म्हाका ती मुगे कलिग्स बी हांय चोय ते मोटिवेट केले कित्या वयता तूं ट्राय कर न्हू दुसरे कोडे रावन सो हांवें सोदिलें हांवें मुगे ओन एशें कोन्न हांवें डिसायड केलें हांव पयस जाय तितू पयस रावतलें पूण म्हाका जें गोर फिलींग दिता न्हू एशें कोन्न पीस ऑफ मायंड दिता न्हू हांव रावता थिंगा म्हाका गोरा फिलींग मेळटा न्हू लायक आय फील लायक होम न्हू ते प्लेसी हांव रावतलें जितले पयस कितले पयस आसूं हांव थिंगा रावतलें ट्रॅवलिंग पासू आहल्यार हांव रावतलें पूण एक चोय गोर म्हणटाय तें न्हू तूं हॅप्पी आसपा जाय थिंग हांव रावता तें गोर न्हू ती जेल आहली थिंग हांव हॅप्पी आसना हिंग हांव रावता तें गोर हिंग हांव हॅप्पी हा सो हांवें पयशे बी दिला न्हू सो हांवें म्हणलें ओके 1 म्हयनो रावया आनी चोया मू सो हांवें 1 म्हयनो तेसो काडलो ट्रॅवलिंग बी कोन्न पूण म्हाका तितू इफेक्ट म्हळ्यार हें जालें ना तें म्हाका दिसोल ना हांव टायर्ड जाता ओ बेजार येता थिंगसो येवपा म्हाका एशें कोन्न हांव एशें कोन्न रिलॅक्स्ड आसोता कित्या आतां हांव मुगे घोरा एश आहा जेलीन हांव सो बरें दिसोता म्हाका एशें कोन्न पळय थोडे दीस म्हाका त्रास जाले रांदपा मेळनासलें पूण म्हाका जाय ते भाशेन म्हाका रांदपा मेळटा म्हाका जाय तेदो एशें कोन्न म्हाका जाय तेदो रांदपा मेळटा न्हिदपा मेळटा रेस्ट घेवपा मेळटा थिंग म्हाका सॅटरडे हाफ डे आसताली आनी संडे ऑफ सो ऑफ आनी हाफ डे आसा चोय तेदो घार रावपा पासून मेळनासलें ती कितें रांदताली म्हाका ते वासानू कितें जातालें ती आमगे नॅशनॅलिटी न्हू सो म्हाका सारकें कितें जातालें आनी चड हें किटकीट मनशां आनी चड खबर ना हें केसां कितें सांगपा म्हाका कळना सो म्हाका थिंग केन्नाय तकली उसळटाली म्हाका न्हिदपा जालें जाल्यार न्हिदपा पासून मेळनासलें सो मागीर हांव हिंग शिफ्ट जाला सो हिंग हांव हॅप्पी हा सो हांव म्हळ्यार हांवें तें डिसायड केलो न्हू घार वचपा जाय म्हळ्यार हांव गोंय आसतालें हांव ब्लॉगींग करपा पावपा न्हू हांव तुमच्या मुखार आसपा न्हू हांव हिंग आहा कितें हांवें डिसायड केलोलें हांव बिकॉज आय बिलीव्ड इन माय सेल्फ की मुको जातोलें हांवें 4 म्हयने थिंग हितू त्रासा काडले जाल्यार ऑफकोर्स पयस रावन एकले पासो आहल्यार हांव हॅप्पी आसतलें मुको जातो मू कित्याक हांव जाणा हांव एकलें आहलें न्हू मुको एकलें रावूं जाता एकलें भोंवपा जाता मुको कितें हँडल करूं जाता तें इतू व्हडलें बॅड एक्सपिरियन्स मुको तें बॅड सिच्युएशन तें मुको फेस करूं जात जाल्यार मुको कितें फेस करपा जाता सो हांव जाणा केसलें सिच्युएशन आहा न्हू केसले सर्कमस्टन्सीस आहाय जाल्यार हांव जाणा कितको डील करपा तें सो आतां आय हॅव बिकम मोर स्ट्रॉंग म्हणटाय ते भाशेन सो लायक माय बॅड एक्सपिरियन्स हॅज टॉट मी अ लॉट जायत शिकोलो आनी ग्रो जालां सो तेका लागून हांव हिंगा आहा आनी एशें कोन्न म्हाका फ्री टायम मेळचोय तेदो रांदतालें सो हांवें चिंतिलें ओके ब्लॉगींग कोरया आनी कितें तरी एशें कोन्न मुगे लायक इल्लें एशें कोन्न टायम मेळटा तेदो शूट करूं मेळटा तेदो ना मागीर हें दाखोया मू सो हांवें तेका लागून स्टार्ट केलें आनी
हांव एन्जॉय कोता एशें कोन्न तूं कामा वयता आनी बेश्टे एशें को भोंवता जाल्यार एशें कोन्न लायफ ना ते भाशेन सपोज तूं एशें कोन्न जाय तुगे फ्रेंड सर्कल बी हा जाल्यार देन दॅट इज फायन बट आय एन्जॉय माय ओन कंपनी आनी म्हाका एशें कोन्न हें ना एशें कोन्न हाय फाय तो व्हडले एशें को टायम पास करूं पब्स क्लब्स नो आय डोंट लायक म्हाका लायक जायना तूं हें तें चड जगमग दिसत म्हाका आनी आय लायक टू स्पेंड द टायम whatever free time I have with my own self most of the times okay and घार आसता with my loved ones so एशें को म्हाका चड एशें को कितें म्हणटाय तें हें लायक ना म्हाका हिंगा थिंगा बेश्टे पयशे मोडपाचे जस्ट टू शो ऑफ म्हाका तें लायक जायना ओके म्हाका एशें को सिंपल आनी ल्हान बी कायन जियोपाचें आनी केन्नाय बरें न्हेसन सज धज के खंय वचपाचें ओके यू नीड टू एन्जॉय योर लायफ द वे यू वॉन्ट टू कोणें कांय म्हणपा जायना दुसऱ्यान जज करपा जायना तें आनी केसो एकलें भोंवता आनी कितें एशें कोन्न माय टायप ऑफ पीपल हाय चोय तेंक कळटोलें एकले पासून भोंवलें तूं कितू एन्जॉय करपा जाता तूं केश कोन्न हें नाका व्हडली हें कितें म्हणटाय तें पैसे वाले दोस्त टू एन्जॉय योर लायफ बेश्टे पासून एन्जॉय करूं जाता लायफ ओके इन सिंपल वेज मुगे व्हिडिओ बरो व्हड जाला आय नीड टू एंड माय ब्लॉग ओके थँक यू फॉर वॉचिंग हांवें चड व्हडलें सांगीन मुगे भाशण आय एम रियली व्हेरी सॉरी आनी जायत हा सांगपाचें आय वील टेल इन माय फ्युचर व्लॉग्स ओके समडे लॉंगेस्ट व्हिडिओ जातो दिसत म्हाका ओके थँक यू सो मच आनी तुमकांय लागो आय एम एन्जॉयींग माय लायफ ओके तुमगे हें इंटरेक्शन थ्रू कमेंट्स तेका लागोन एशें को म्हाका दिसता म्हणल्यार अपने लोक म्हणटाय चोय आपणाय मनशां आहाय एशें कोन्न दिसता ओके एशें कोन्न म्हाका न्हू ब्लॉग घातकोच एशें को दिसता हांव गोंय पावलें कित्याक थिंग गोंयकारूच चड इंटरेक्ट कोताय न्हू सो म्हाका तें गोवा वाली वायब्स गोवा एशें को गोवन वायब्स येताय सो थँक यू सो मच फॉर ऑल द लव सपोर्ट एंड you all take care okay god bless each one of you all and see you in my next vlog bye bye